लोकशाही। अरे 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 कोई कुशी काढा रे हा अरे चल 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 असं कुशी अब तुझे झाला किती घेऊ रे बाबा हा किती झाला तुझे किती झाला तुमका मरे आताच्या भुरग्यांक 500 म्हणटा तेन्ना मातशे कितें वर्सकल जालें उठलो तो जीव दिवपाक जावलो बस हांगा बस अरे हल्ली पिशा वणाव करू नाका बरं तुम्ही पळया का हांव येता अरे बाबा आम्ही कसले कसले दीस पळोवंक ना रे पूण केन्नाच मरपाचो विचार करूंक ना अरे बाबा लक्षात धर मनशाची जीण ही उपयोगी आसा ताचो कसो दुरुपयोग करू नका तू अरे कितें जाला गर्दीशी गेला तुम्ही हांगा हा दत्तू अप्पा एका पळयात वो जीव दिवपाक गेल्लो तेका तुम्हीच समजया भुरग्याक तुम्हीच समजयात तुमकां सांगपाक कितें म्हाजे प्रॉब्लेम तुमी जाणात जो भोगता तेकाच कळटा अरे वो पणशी करालो रामाचो चेडो न्हू रे तूं आखादा अमृता ताका हय तर फाटल्या 2 वर्सां व्हडली गाडी घेवन भोंवतालो मरे आनी तुजे ट्रक बी आसले न्ही रे मायनिंगाचे हय गे आतां मायनींग बंद पडलेल्याक रस्त्यार आयला हांव आतां म्हाजे कडेन गाडी ना आनी ट्रकूय ना सगळो रिणान बुडलेलो आसा आतां तुमीच सांगा कितें करूंक तो हांव अरे बाबा म्हणजे मायनिंगाची भानगड तरी हा हा तूं एक काम कर तकली थंड दवर जीव बी दिवपाचो विचार करूं नाका कितें तरी बरें जातलें कळ्ळें मरे अरे बसते हांव मातशें इल्लें कितें ताका उदक बी हाडून दी पळय पियोंक जाणा मरे दत्तोप्पा मायनींग बंद पडलेल्याक सगळ्या लोकांची वाट लागल्या इलिगल मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बंद केला पयलीं हेंच्यांनी खा खाल्लें आनी आतां रडटात अरे बाबा पळय मायनिंग केलें पळय तें करतकूच कोणें आपली पोटां भरली हें सांगपाची म्हाका गरज ना आनी मायनिंगाचेर कोण कोण निंबून आशिल्ले पळय ती सगळ्या जगाक खबर आसा हा पयलीं हेंच्यांनी मायनिंग कर कर केलें भरपूर उसपून काडलें आनी आतां एकामेकाचेर धुकलतात पूण हाज्या सारकिल्ल्यान कितें केलें धंदो करपाक इल्ले 4 पयशे जोडपाक ट्रक काडले रिणां घेवन कोणें बार्जी काडल्यो कोण मॅकानीक जालो कोणें बारीक बारीक हॉटेलाचे च्याचे धंदे घाले कोणें ते टायर पंक्चर काडपाक स्पेर पार्ट विकपाक असली दुकानां घाली अरे तेंचे सारकेच हाल जाले मरे आतां कोण पळयता तांकां दोत्तू अप्पा बानगडी करपी लोक मरे वेगळेच आसता भोगता मात बारीक मनीस म्हाजो एक भाचो आसा मरे व्हडले कंपनीत कामाक आसलो आतां तो कितें पळयतलो तो आतां बेकार उरला आनी घरा तो पणजे तो हॉटेलान कूक म्हणून कामाक लागला अशें हय दत्तू अप्पा तुम्ही मातशें बसून घेयात हा तेजें कितें जालां ना मरे तूं एकटोच न्हू ह्या भानगडीन त्रासान पडपाक अशें खूब जाण त्रासान पडल्या कळ्ळें तुका आनी पयलीं जें कितें केलां पळय तेजें आतां आमी जाप दिता आनी अशें मरे खुबशे भुरगे त्रासान पडल्या मायनिंगा खातीर पळय ते जाय जाल्यार तुमकां हांव दाखयतां तूं म्हणटा पळय तशें मायनींग बंद जाल्ले हांगा लोक तळमळटा काँग्रेस पक्ष BJP पक्षान सगळ्यान हे बंद केल्लें आसा तेन्ना आतां फुडें कितें अरे बाबा हें कितें जालां मरे रेड्या पाड्याचे झूज आनी झाडार कात अशी कितें तरी म्हण आसा पळय ती गजाल ती पयलीं खणलें आपली बोल्सां भरलीं पोटां भरलीं पयसो मेळयत रावले हा तेन्ना कोणाकूच जाग आयली ना सरकाराकूय आयली ना आनी लोकांकूय आयली ना आनी धंदो करतल्याकूय आयली ना की बाबा हें कितें चल्लां आनी कितें जातलें काय म्हणून आतां पळय उदक सारकें गळ्याचे वयर सरलां नाका पर्यंत तेकलां पळय तेन्ना बोवाळ मारपाक लागले तेन्ना दुसऱ्याचेर घालतात हांगा प्रश्न हा लोकांचो तो पयलीं सोडोवपाक जाय आनी तेचेर लक्ष दिवपाक जाय आमी मरे पोटा खातीर म्हणून एक ट्रक काडलो कोण मीन काडटा खंयसून काडटा कशें काडटा हे सरकारान पळोवंक जाय कोणी इल्लिगल मीन काडले ते खंयसून काडटा आनी खंय व्हरता ते आमकां कितें खबर आतां असल्या बाबान चिड्डातात हे आमी लोक आतां न्हू अरे बाबा आतां ती तज्ञाची एक समिती आशिल्ली पळय तिणें सुप्रीम कोर्टा कडेन शिफारस केल्या की 20 मिलियन टन मेरेन काडूं येता म्हणून हा म्हणटकूच पयलीं काडटाले तेजें तें आतां अर्द्यान जालें हांवें आयकलां की हो विचार तेणी गोंयच्या फुडाऱ्या कडसून घेतला म्हणून अरे जे तज्ञ आसा एक्सपर्ट आसा ते जाणा कितें बरें वायट पळय तें म्हणटून ते आपलो रिपोर्ट दितलेच पूण जालें कितें जेन्ना पळय मीन घसा काडपाक लागले तेन्ना लोकांक दिसलें की आमी भितर इल्लो पयसो जोडून काडया कोणें ट्रक घेतले कोणें बार्जी घेतल्यो आतां जर तो पळय पयलीं काडटालो तो कोटा काडूंक दिना
आणि आता जर फक्त 20 मिलियन टन काडूंक दिले जाल्यार ज्यांच्याकडे ट्रक आसा आणि ज्यांच्याकडे पळय बार्जी आसा त्यो सगळ्यो चलच्यो ना, भितरल्यो अर्द्योच चलतल्यो. कित्याक आता 50% काडूंक दिता न्हू, म्हणटकूच 50% भितरल्यो बोट बार्जी आणि ट्रक चलतले. म्हणटकूच उरलेले थोडे बेकार उरले ना परते. मागीर दोत्तू अप्पा हाजेर उपाय काडपाक नाका तर. फाल्यां सुप्रीम कोर्टान जर बंदी काडली आणि फक्त 20 मिलियन टन मीन काडूंक मेळटा म्हण सांगलें जाल्यार हो प्रश्न जातलोच. पूण आतांच कितें ते जाग्यार उडोवंक जाय, ना जाल्यार फुडें परतो बेठोच बोवाळ जातलो. पूण सुप्रीम कोर्टान उपाय काडच्या पयलीं कितें तरी फेसलो तेचो करूंक जावो पप्पा. आतां कितें करपाक वेळ आसा म्हणटात तुमी. इलेक्शन फूल स्विंग चल्ला मरे दोत्तू अप्पा. इलेक्शनां येतली आनी वयतली, पूण आतां जर प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार हो प्रश्न शासनाक उरतलो. पळय, इलिगल मायनिंग जावंक जायना हें मरे सगळ्यांक पडटा, पूण हो धंदो असो अर्द्याचेर सोडूनय जायना न्हू. पूण कितें बरें करतलो जाल्यार त्या खातीर मताचें राजकारण करूंक फावना कोणें. बरें तर येता. बरें व्हर ताका सारको घरा पाय आनी नाका जाल्यार विचार हाडनाका मनान. चल. दोत्तू अप्पा कशें जातले गोंयचे म्हणून देवूच जाणा रे बाबा. दोत्तू अप्पा ते वेंगुल्ले चेडवाची तुमी खबर आयकलोय कितें रे ते तेका गोंयच्यान खंय विकपाक काडलेले. अरे आजकाल पयशा खातीर कोण कितें करीत पळय तें सांगू नजो. अरे फाटी ती मडगांवां मूनलायट म्हणून सर्कस आयिल्ली पळय, त्या सर्कसीन काम करपी चेडवांचेर कशे अत्याचार जाले ते तुमी आयकल्यात मरे. आयकले गो, पूण तें कितें हांगा गोंयानूच जायना, हें सगळ्या देशभर चालूच आसा. सगळ्याक हें जाता आनी हें जावपाक कारण कितें, ज्यो सरकाराच्यो यंत्रणा पळय देखरेख दवरपाक आसता पळय त्यो आपलें काम सारकें करिना म्हणून हें अशें जाता. दोत्तू अप्पा तशें चोवंक गेल्यार मरे क्रिमिनलाक म्हणटा पळय तो कायद्याचो भंय उरोवंकूच ना. अरे ती धाकटी भुरगीं तांकां मरे आवय बापूय कोण तें सुद्दां म्हाका दिसता खबर आसचो ना. दीसभर तांचे कडल्यान काम करून घेवप आनी परतो रातीक तांचेर लैंगीक अत्याचार. शी 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 मनीसपण म्हणटा तें उरूंक ना रे बाबा. दोत्तू अप्पा हांगा मरे गोंयान तेंचेर धाड घाली म्हणून तो सर्कसींतलो प्रकार उक्ताडार आयलो. हेर सर्कसींनी अशें जायना म्हणून कित्या वयल्यान हेजी मरे सामकी चवकशी जावंक जाय बसते. हांव तुका तेंच म्हणटालो गो की सरकारी ज्यो यंत्रणा आसा देखरेख दवरपाक नियंत्रण दवरपाक त्यो आपल्यो काम सारकें करिना म्हणून हो असो हांकां फायदो मेळटा. सगळे कडेन हेंच चल्लां. हांव गोंयानूच म्हणिना, अख्ख्या भारतांत अख्ख्या जगान हें चल्लां आसतलें. ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हळ्यार मनशाक विकप हें एक व्हडलें रॅकेट आसा आनी हाच्या फाटल्यान खुबशे व्हडले व्हडले मनीस आसतले. तोच जाल्यार मरे एक गोवा सरकाराचें आनी पुलिसाचें काम न्हू, एक केंद्र सरकाराचें पावलां मारपाचें काम. आतां कितलेशे मनशे मरे करपाल्यात तेंचे आयकून मरे आंगार सारको काटो बरो जाता काटो. शी कितें ते धंदे, कितें ते बलात्कार, कितें ते चोरयो, कितें ती लूटमार. असले प्रकार मरे सरकारी अधिकाऱ्याक ना जाल्यार खंयच्या तरी राजकारण्याक हाताक धरल्या शिवाय करूंक शकना. कळ्ळें तुका. आनी हांव म्हणना की हें फक्त गोंयांतूच घडटा म्हणून, राजकीय पावंड्यारूय घडटा आसतलें. पूण हाचेर नियंत्रण दवरपाक ज्यो सरकारी यंत्रणा आसता पळय त्यो सारक्यो वावरत न्हू जाल्यार कांय जावपाचें ना. पूण दोत्तू अप्पा हें पळय जें सगळें घडटा तेजो दोश कोणाक दिवपाचो. आगो अमक्याक म्हणून कशें दोश दितले म्हाका सांग पळया. जो कोण पयसो करूंक सोदता पळय आनी हो धंदो करून पयसो जमोवंक सोदता पळय ताजो हात भितर आसता. आतां म्हाका एक सांग, हातून कितें जाता मुगो, बळी पडटा तो गरीब मनीस. एक तर तुका फुसलयता मरे, कितें तरी आमीश दाखयता आनी त्या धंद्यान हाडटा, ना जाल्यार मरे तुका ब्लॅकमेल करता आनी ह्या धंद्यान हाडटा. हाजे शिवाय दुसरी वाटूच ना. दोत्तू अप्पा आमी मरे सद्या 21व्या शेतकान आसात. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, 3G, 4G हें सगळें मरे आमकां घरा बसल्या बसल्या चोवंक आनी पळोवंक मेळटा आनी करूंक मेळटा. इतलें सगळें पांया कडेन आयलें दोत्तू अप्पा आनी मनीस मात शेणले न्ही रे दोत्तू अप्पा. हें मात मरे बसते हांव तूं सारको उलयलो. आज मनीसपण म्हणटा पळय मरे तें खंयच उरूंक ना. आरे कितें चल्लां, शेतांतलीं शेतां सगळीं काबार करून उडोवप आनी थंय बिल्डिंगो उबारप, शेतकाऱ्याक काबार करप, कोणाची घरां आहा ती मोडप, तांकां बावड्याक बेघर करप, हें सगळे कडेन मरे चालू आसा. श्रीमंत लोक मरे श्रीमंत आनिकूय जायत आसात आनी गरीब लोक आसा पळय तो बाबडो थंय गरीबूच उरला. जाणा मरे बोसते हांव, ब्रह्मदेवान मरे मनशाक जल्माक घालतना तो कितें काम करतलो पळय तें सांगला खंय. पूण आतां मनीसूच देवाक भियेना न्ही रे. देवाचें भांगर कित्याक, देवाक लेगीत पळोवन व्हरता मरे. मागीर आनी आमी मनशाचें कितें घेवन बसल्या. मनीसपणाक किंमत उरूंक ना अशें आमी म्हणटा. पूण आतां हे जे चोर बीर आसता पळय ते मरे जन्मजात चोर नासता, कोण जल्माक येतनाच चोर जावंक ना.
ताका चोर करपाक मरे कोण तरी पुलीस अधिकारी नाल्यार कोण तरी राजकारणी नाल्यार तेजे घरचे कोण तरी जापसालदार आसता. गुन्यांवा कडेन पळोवपाची मरे प्रवृत्तीच आमची वेगळी जाल्या. तुमकां दिसतलें आतां हांव भाशण करतां आनी व्हडलें कितें तरी उलयतां, पूण मरे ही वस्तुस्थिती आसा. आमच्या लोकांक मरे अजून मेरेन आपले अधिकार खबर ना. जेन्ना प्रत्येकाक आपलो कितें अधिकार आसा तो कळटलो पळय त्या दिसा मगो खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो. पूण दोत्तू अप्पा हे अधिकार आमच्या सारके अडाणी मनशांक कोण शिकयतलो? आगो आयज प्रत्येक घरांत मगो भुरगे शिकिल्ले असतात. तांणी आमच्या देशाची घटना कितें, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें, कायदे कितें ह्या विशीं घरच्यांक शिक्षण दिवं येता. आमची आदली परंपरा, आमचे संस्कार, आमची संस्कृताय हे विशीं तांकां सगळी जाणविकाय करूं येता. आनी ह्यो गोश्टी आमची आदली परंपरा, संस्कार आनी संस्कृताय आमकां कितें शिकयता न्हू हें मरे आयच्या पिरायेच्या भुरग्यांक शिकोवपाची गरज कोणाकूच उरूंक ना. एका मनशान दुसऱ्या मनशाक शिकोवप तें म्हणटा तें हें, एकामेका सहाय्य करूं धरू अवघे सुपंत. लोकशाय रे बाबा लोकशाय.